चलिए कुंजन तुम हम मिले श्याम हरे हरे। चलिए कुंजन तुम हम मिले श्याम हरे हरे। चलिए कुंजन तुम हम मिले श्याम हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांक श्री कृष्ण लीला म्हणून वेगळे पेजान तुका स्वागत। पायी एकादशीत हे एकादशी नाव जया एकादशी म्हणत माघ महिन्यांतुले शुक्ल पक्षांतुले एकादशी। ये शनिवार इतस कडची जनांक तज्जे एक ऐतिह्य तज्जे एक महात्म्य सांगून दिवच्याकत ये व्हिडिओ। सर्व पाप परिहाराकै मुक्ती मेळूक येत सख जनांनी एकादशी कडचे देवाक खुश करोच्याक। तशें आसतना ये युधिष्ठिरान कृष्णा लगी देवा लगी वचून निमगूच आसा ये एकादशीचे महात्म्य कसं म्हणून एक सांगून दितली इंचवे म्हणून। तदना देवान सांगून दिवचे ते एक महात्म्य ते एक संदर्भात हांव तुमकां सांगून दिवच्या वत्तस। पद्मपुराणांतू सांगून आशिल्ले एक पौराणिक जावन आशिल्ले एक संदर्भात ये देवेंद्रान स्वर्गलोकांतू भरण करतना सर्व देवगणय खुशीरी आसताची समाधानेरी खुशीरी ते जीवन करताची। तशें अशी एक वेळारी एक दिवस पारिजात फुलाचे पोरंबोळू सगळेची असं ते स्वर्गांतू तशें आशिल्लें एक जागो नंदवन म्हणून सांगून आशिल्लें एक जागेर देवेंद्र कसं करता म्हळ्यार सर्व गंधर्वांकय तशीची अप्सरसांकय आपयता आनी एक डॅन्सय पदय सकट जावन एक गंमत करूं कितें सर्व ते देवलोका आशिल्ले म्हळ्यार स्वर्गलोका आशिल्ले सर्व अप्सरसांकय गंधर्वांकय आपयता। ते वेळारी अमरावतींतुले नित्य गंधर्व म्हळ्यार आस्थान गंधर्व जावन आशिल्ले चित्रसेनूय तागेल बायल मालिनी आनी पूत माल्यवानू येतांची। तशीची ते दिसांतू तेजेवचे फंक्शनाचे मेन जावन आशिल्ले पुष्पवानू तागेले धुव पुष्यवतीकय घेवन येता। पुष्यवती एक अप्सरसत तशीची माल्यवानू एक गंधर्वत अशी मस्त 50 लाख अप्सरस आनी गंधर्व आयल्यांची म्हणत सांगचे। अशी जोर जावन पद डॅन्स सगळें जत्त आसतना माल्यवानाक पुष्पवती वयरी आनी पुष्पवतीक माल्यवाना वयरी एक कूश येता। तशी माल्यवानान एक पद बारी चंद पद म्हणून सूर करता ताका तकीत पुष्पवती डॅन्स करूंक सूर करता। अशी हे पळोवन देवेंद्राक खूश जाल्ली मुंजलारी देवेंद्र आमकां वाळडीक कोण दितल नवे म्हणलें एक रिती जाता तांणी पद म्हणूकय डॅन्स करूंकय सूर केलेले जाल्यारी पद म्हणटाची पुष्पवती पळयत आसतना माल्यवानाक म्हणजे पदाचे राग सक्कड चुकून वता। तशीची पुष्पवती माल्यवाना पळयतत नंतस तशी नंतर डॅन्साचे ताळ म्हळ्यार स्टेप सगळेची चुकून वता। अशी कसकी सकट ती खेळत आसा कसकी सकट तो म्हणटा आसा हे पळयतना देवेंद्राक जोर कोप येता। म्हाका कसं हांगा अपमान करूं लागला तुमी तेकडेकडे पळयतच करता जाल्यार मेगेल येद्रा करची कसाला म्हाका अपमान केलो न्हू तुमी म्हूण सका सांगून ते आईल सर्व जनांक अपमान केले वेरी जाल्ले म्हूण सका सांगून देवेंद्र तांकां शाप दिता। तुमकां वाळडीक करूं खूश आसनवय जाल्यार भुमीन तूं पिसासे जन्म घेवन भोंवक जावो बायलबम म्हूण जावन भोंवक जावो म्हणून शाप दिता। तशी तांणी भुमीन तूं हिमालयांत लागीं जावन तांणी पिसास जावन भोंवक जाता। ते हिमालयांत आशिल्ले एक रुक्का वयरी तांणी तांगेले आस्थान करतांची। तशी एक दिवस अशी माल्यवान आनी पुष्पवती पिशाचे रुपारी इकडे बैसून अशी बेजार करताची इतली दुरीत आमी बघूक आमी कसं चुकी केला आसतल फुडली जन्मांतू म्हूण सकट सांगून तशी ते एक दिवस तांकां मस्त बेजार जात आसता। एक वाटेन कंडापटी थंडाय हिमालयांतू
तशीची अनेक वाटेन मना काय सूख ना कसं कोण तामकी एक दुरितपूर्ण जावन आशिल्लें एक यातनापूर्ण जावन आशिल्लें एक हे जन्म आमकां मेळ्ळी इत्ती कितें आसतलें हे पिशाची जन्म मेळ्ळी इत्ती कितें आसतलें म्हूण सांगून तांणी अशीच बेजार करताची दोगांय कडेन बसून हेची आलोचना करता 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 सांज जाता सूर्यास्तमय जाता राती जत्ता जत्ता कंडपटी थंडाई चड जत्ता जत्ता येता अशें आसतना तांकां कसलें खावच्या सुद्दां वचूं की तशें कसल्याकय तांकां मन ना तशें ते दिवस रात्री सगळे तांणी हेची आलोचना कोण बसताची कसं कोण आसता आमकां कसले एक जन्म मेळ्ळे म्हणल्यार अशी आलोचना येरी बसताची परंबोळ की नाका स्पर्शन की नातल्यार न्हीद की कसलेची नातील एक जन्म तशें तांणी ते बेजारारी अशी बसताची फाल्ले जातना काही तांकां देवाले अनुग्रह मेळटा तांकां पूर्ण रूप मेळटा तदनंतर तांकां मेळना गेलेले तांणी कसले खायनाशी न्हिदनाशी बशिल्ले ते एक दिवस जय एकादशी दिवस आशिल्ले तांणी न्हिदाय कळनाशी एकादशी म्हूण कळनाशी तांणी ते एक दिवस कसले पोट्टा खाल्ली ना तशीची न्हिदय काडना जागरण बसलेंची तशी तांणी ते एकादशी काडलेलें फल तांकां मेळ्ळें तशी ते देखून फाल्ले जातना खंय तांकां त्या शापान चुकून मोक्ष मेळटा तशीच तांणी तांगेले फुडले जन्मान तुका म्हळ्यार तांणी गंधर्वनी अप्सरस जावन तांगेले देवलोकान तुकाची वताची वचून देवेंद्राक प्रणाम करतना देवेंद्र सांगता तुमकां हांव शाप दिलेलो न्हू मागीर कशी तुमी आतां तुमगेले फुडली रुपारी आयलींची म्हूण निमगितना माल्यवान आनी पुष्पवती सांगता आमी जय एकादशी आचरण केल्लें आमी ताय कळनाशी आमी जय एकादशी आचरण केलें ताजे फलानुसार आमकां देवान आमकां शापमोक्ष दिल्ले तशी आमी ते दुरितपूर्ण जावन आशिल्ले ते जन्मान चुकून आमकां मुक्ती मेळ्ळें आमी आमगेले पूर्व आंगाची एक आंग आमकां पास देवान दिल्ले म्हूण सांगतात आनी देवेंद्रय सांगता देवाले अनुग्रह मेळ्ळो तुमगे वयरी म्हाका आनी कसलें करूं जायना वय तुमगेर वयरी केदनाय खुशीर आसतलो तुमी बायल बामून जावन आनी तुमकां देवलोकांत तूं जीवन काडी येता म्हूण सांगून देवेंद्रय तांकां अनुग्रह दिता मरणानंतर आमगेले कर्मानुसार एक जिवाकय मस्त नमनेचे अदृश्य शरीर म्हळ्यार आंग स्वीकार करता जाता ताका आमी हे अदृश्य जावन आशिल्ले आसले आंगाक आमी प्रेत भूत पिशाच सगळे सांगचे तदना हे एकादशी काडले मुंजलारी हे एकादशी आचरण केल्ले मुंजलारी असले अदृश्य शरीर स्वीकार करता जावची ना म्हणल्यार आतां हे जय एकादशीचे महात्म्य नातलारी फल म्हणून देवान सांगिल्लें सर्व एकादशीकय एक महत्व आसा हे जय एकादशी हाजे पारणा टायम पळोवन एकादशी रब्बोचे जनांक एकादशी व्रत पूर्ती करचे जनांक ताजे वेळू कितले म्हणून सांगता ते 13 फेब्रुवारीक 6:45 AM to 10:41 AM तायत तितले भितर तुमकां एकादशी व्रत पूर्ती करेत कशी म्हळ्यार तुळसी तीर्थ पिवन घरा सुकून वची नातल्यार देवस्थाना वचून पूज्य तरी तीर्थ सेव करून एकादशी काणी एकादशी देवीले महत्व कळनातले नातल्यार आमी हेजे फुडें एक व्हिडिओ घाल्ला ते आयकनातले कोणें आसचेल्यार हे व्हिडिओ सुरवे जावन पळोवच जावन आसचेल्यार तांणी ते एक एकादशी देवी महात्म्य एक व्हिडिओय पळोवपा म्हणून विनंती करता सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।